प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गोंयासयत सगळे देशभर गोहत्या बंदी कायदो लावचो म्हणून हिंदू जनजागृती समितीन मागला। आयतारा कायसू सिद्धेश्वर देवळाच्या सभागृहात समितीची सभा जाली। गुजरातचो मुख्यमंत्री असताना मोदीन थंय गोहत्या बंदी हाडिल्ली, तशी आता ताणें ती देशभर लागू करची। धर्मांतर बंदी कायदोय हाडचो म्हणून समितीचे फुडारी उलयले। मोदी सरकार सत्तेर आयले उपरांत गोहत्या बंदी आनी धर्मांतर बंदी कायद्या खातीर धर्मीक संघटनांचे वेगवेगळे पावंड्यार सध्या यत्न जावंक लागल्यात। गोंयांतूय गोहत्या आनी धर्मांतर बंदी मोहीम मूळ धरता। कायसुवा सिद्धेश्वर देवळाचे सभाघरांत हिंदू जनजागृती समितीन आयतारा हे विशय घेवन सभा घेतली। महाराष्ट्र सरकारान हालींच गोहत्या आड महाराष्ट्र एनिमल प्रिजर्वेशन बिल राष्ट्रपतीक मान्यतायेक धाडला। गोंयांतय गोरक्षा कायदो जाय म्हूण हिंदू जागृती समिती धरून गोरक्षा अभियान आनी त्या वाठारांत वावुरपी बाकीच्यो संघटना मागतात। श्री नरेंद्र मोदीजी हे ज्यावेळी गुजरात राज्याचे मुख्यमंत्री होते त्यावेळी गुजरातमध्ये गोहत्या बंदी कायदा आणला। आज श्री नरेंद्र मोदीजी आपल्या भारत देशाचे पंतप्रधान आहेत आणि आम्हा सर्वांना आज या सभेच्या माध्यमातून मी आपल्या सर्वांच्या वतीने माननीय पंतप्रधानांकडे मागणी करतो, गोव्यासह सबंध भारत राष्ट्रामध्ये त्यांनी गोहत्या बंदी कायदा लागू करावा आणि गोमातेचं रक्षण करावं। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। भारतांत फुटबॉलाक बरे दीस येतात। ताका इंडियन सुपर लीग कारणीभूत अशें भारताचो आदलो गोलकीपर ब्रह्मानंद शखवाळकार म्हणटा। भारतांत फुटबॉल पयलीं सावन आसा, पूण ह्या खेळाक ISLाक लागून मेळटा तसो सपोर्ट हे पयलीं केन्नाच मेळनाशिल्लो हें अर्जुन पुरस्कार जैतिवंत ब्रह्मानंदाचें निरीक्षण। इतले मजगतीं ISL ट्रॉफी 2 दिसांचे भोंवडेर गोंयांत पावल्या। वेर्ण्याचे हिरो शोरुमांत ती लोकांक पळोवंक दवरल्या। Many will be attracted to see the young school boys, the college boys, and a lot of stuff is coming up forward. They come to see football and they have dream. They've developed a dream now to see that they also achieve to that level of football. So many are taking to football. Parents are taking to football, which is a very good sign. There are plenty of fans all over the country. It is not that football was not there in the country. If you go to UP, other places where there was too much of cricket, there were also good footballers, but they were not getting support. But now with this ISL has come in, and it has really helped India to garner a lot of support from public and give and take, and players also enjoying their benefit. The player knows now he is a business for him. He is a businessman. He has to come up to the top level. He wants to make real fortune in football. And I wish all the best to our country. Our government is very talented, but less hardworking, less committed. Only those who are really committed made of their success in life. ISL ट्रॉफी ही हिरो मोटोकॉर्पान स्पॉन्सर केल्ली। ती आज साऊथ गोवा डिलरशिपीक अनवेल केली आसा। ती महाराष्ट्रांतल्यान गोंया आयल्या आनी आज ही साऊथ गोवा डिलरशिपीक श्री समर्थ ऑटोमोटिव्ह ह्या डिलरशिपीक अनवेल केली। आता ही अशी आज 2 दीस उरतली। दिल का यही है हाल, अपने दिल का यही है हाल। Come on India, let's football, let's football, let's football। पणजे माकिनेज पॅलेसींत इफ्फी निमतान पोन्ने आनी आतीक कॅमेराचें प्रदर्शन जालें। 200 वयर कॅमेरा प्रदर्शनाक दवरिल्ले। 1893 ते 1990 मेरेनचे पोन्ने कॅमेरे थंय लोकांक पळोवंक मेळ्ळे। गोंयच्या वेगवेगळ्या उत्सवाचे बरे बरे फोटो प्रदर्शनाक दवरिल्ले। प्रदर्शनाक लोकांनी प्रतिसादय बरे पैकी दिलो। गोंयचे फोटो जर्नलिस्ट असोसिएशनान ESG बरोबर मेळून हें प्रदर्शन दवरिल्लें।
इतल्याने खबरांची हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.